म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या वाचपांनी आमकां जेजू कशे भाशेन बापा सोबें आपलो संबंद दवरता आनी आमचे सोबें तें ताणें दाखयलां. जेजू बापा सोबें आसलोलो आनी आतां तो पोत्तून वता आनी तो थंयसर ते मोहिमेंत पोत्तून आपलें जिवीत सादतलो म्हूण आमकां हें कळीत केल्लें आसा. दुसरें म्हणजे तो आमकां सोडिना. जे बापान आमी सगळे बापाचेच, बापासून जेजून वरवीं आमी ह्या संवसारांत आयिल्लीं आसा आनी ताणेन आमकां आपणायलेलीं आसा आनी आमकां पोत्तून बापाशी तो व्हरता. तो जावन आसा आमची वाट हें आमी आयकलां ताचे कडूनूच. तो आमकां सोडिना. तो सदांच विस्वासी, कित्याक जशे भाशेन आमी आमचे कुडीचो परामर्श करता ते भाशेन तो आमचो सगळ्यांचो करता. हाका लागून आमी ताका विस्वासान आमचें जिवीत सगळें समर्पण दिवंक जाय आनी ताच्या आसण्यांत आमी हाजीर जावन ताचें तो आमकां कळीत करता. पवित्र आत्मो दितलो आमकां आनी तो आमकां सगळें कळीत करता. हाका लागून आमचें भितरलें जिवीत मागण्याचें पळय संबंदाचें ताचे सोबें आसा तें अदीक खोलायेन जिवंक तो आमकां मदत करता. पावलून तेच भाशेन आपलें जिवीत चाललें आनी तो जंयसर वेतालो थंयसर आपूण न्हय पूण पवित्र आत्मो ताका व्हरतालो आनी तो जेजूची ओळख सगळ्या जाणांक दितालो. तेच भाशेन आमी आयच्या दिसा आमच्या कोरण्यांतल्यान, आमच्या चिंतनांतल्यान, आमच्या वावरांतल्यान, आमच्या आसनांतल्यान आमी न्हय जेजूक आमी संदी दिवया ताचो वावर आमचे सवय फुडें व्हरोंक. आनी हे परी आमकां भितरल्यान शांती मेळटली, समाधान मेळटलें आनी आमी खुशाल भरीत जावन बापाक महिमा हाडटले हांव. कित्याक आमी न्हय जेजूच आमचे सोबें वावुरतलो. हे परी ताणें आमकां सांगलां ते प्रमाणें वय जी महिमा आसली तीच महिमा आतां हांव तुजे सरशीं अणभवतां. तर आमी जेजूच्या एकवटान रावया, सगळे जाण आमचे हात अशे उंटेन धरया, दोळे बंद करया आनी तोच आमकां आपल्या बरेपणान भरून काडटा तें आमी अणभवया आनी सगळें ताका पोत्तून समर्पुया. कित्याक आमी कितेंच आमचे सरशीं धरची न्ही. सगळें ताकाच समर्पून भितरल्यान स्वतंत्र रावन खरीं आतयारां आमी जावन जेवया. आनी आमचे पासतूच न्हय पूण सगल्या मनशां कडलो पासत आमी मागया. आमच्या घरच्यां पासत, आमच्या फिरगोची पासत, आमच्या राष्ट्रा पासत, आमच्या देशा पासत आनी सगल्या संवसारांतल्या देशां पासत आनी आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागया. आमेन.